2037 मेरेन विकसीत गोंयची मोख मुख्यमंत्र्यान मांडलो. 2400 कोटीचो सरप्लस बजेट सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर युनिफाईड पेन्शन टेक्नॉलॉजी रोजगाराचेर फोकस. सरकाराच्या सरप्लस बजेटाची सत्ताधारी आमदारांनी केली तोखणाय. विरोधक म्हणटा फक्त आंकडे नाका, कामां जावंक जाय. रिणां वाडलीं. विजय म्हणटा बजेट डेफिसिटी. बेकायदेशीर बांदकामांचो सर्वे सुरू केलो म्हूण लोकांनी काचापूत जावचे न्ही. लोकांच्या हिताक गरज पडल्यार कायदो हाडपाची सरकाराची तयारी. मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत केले स्पश्ट. 2024-25 GDP 13.87% वाढ अपेक्षित. मायनिंग आणि इन्फ्रा प्रकल्पा खातीर जावी वाढ. राज्यांत इलेक्ट्रीक गाडयो घेवपाचें प्रमाण 55% वाडले. गोंयांत संस्कृती टुरिझम प्रमोट करपाक सरकार फेल. विरेशान काडलो इशू. टुरिस्टांचो डाटा मेंटेन करूंक हॉटेलांनी 1 एप्रिला सावन टायम सॉफ्टवेअर रोहनाची सभाघरांत जाप. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिलाक विरोधकांनी खर विरोध केलो. मात बिल पास. विरोधक म्हणटा थळाव्यांक फायदो ना. दुबावीत फाटभुंयेच्या विद्यापीठाक सुवात दिवंक खंय लँड स्कॅम. गोंयभर पीएचसीचो दर्जो सुदारतले. जीएमसी खातीर उभारतले रोखडेच नवी बिल्डींग ब्लॉक. नवे 108 एम्ब्युलन्सी घेतले. मुख्यमंत्र्याची घोशणा. फुडल्या 2 वर्सांत भारतांतल्या रस्तो नेटवर्क आसतलो अमेरिके परस बरो. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीचे विधान. व्हॉट्सॲप मेसेज आणि गुगल मॅपाक लागून 250 कोटी रुपयाची कर चोरी. उक्ताडार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाचो लोकसभेत खुलासो. रशिया आणि युक्रेन ब्लॅक सी मिलेट्स एक्शन बंद करपाक तयार. यशस्वी चर्चे उपरांत अमेरिकेचो दावो. मात झेलेन्स्की म्हणटा रशियाच्या कबलातीचेर नेम मोडटा.